नमस्कार. अंतरिक्ष अप एणवेत सगळ्यांक परतून येवकार. आमकां आज सगळें म्हणपाक शक्य ना, पूण खूबशें आमच्या ब्रह्मांडा बद्दल आज खबर आसा. हो युनिवर्स कसो आसा, कसो निर्माण जाला, फुडें कितें जावपाचें आसा, हें मातशी तरी आमकां एक कल्पना हाजे बद्दल आसा. आनी हें आमकां कशें मेळ्ळें, मनशांनी त्रास काडल्या, सायंटिस्टांचो स्ट्रगल जाला, एस्ट्रोनॉमर्सांचे एक अंत लागला, हें सगळें आमकां जें प्राप्त जालां तें आमचे कडेन पावोवपाक. तर आज आमी एक भासाभास करपाचे आसात, एक डिस्कशन आमच्या प्रोग्रामान आज करपाचे आसात ऑन ग्रेटस्ट डिस्कवरीज ऑफ द युनिवर्स. आनी हे भासाभासाक म्हजे बरोबर हांगा हांवें आमंत्रीत केल्यात बाब विदेश खांडेपारकर. विदेश येवकार तुका आमच्या प्रोग्रामान परतून एकदां. विदेश खांडेपारकर पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी आनी फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी जुंता हावजाची जी संस्था आसा, खगोलशास्त्राची संस्था, ताजे कोऑर्डिनेटर आसात, सायन्स कोऑर्डिनेटर. तर आज विदेश आमचें एक डिस्कशन एक म्हजे मनान आयलें की आमच्या दर्शकां कडेन पावोवपाक की आमी हो ब्रह्मांड कसो वळखतात, वाय वी नो द युनिवर्स. ओके, हाजी श्रेय आमी कोणाक दिवं शकता. अशें म्हणया की जर 4 नोबल प्रायज आशिल्ले, फक्त 4, तर ते 4 नोबल प्रायज आमी कोणाक दितले आशिल्ले. ओके, हांव तरी म्हणटा की फर्स्ट नोबल प्रायज म्हज्या हिशोबान हांवें फाटले 2 एपिसोड केल्या निकोलस कॉपर्निकस. तुका खबरूच आसा, निकोलस कॉपर्निकसान एक 1,500-2 हजार वर्सांचो जो काळोख आशिल्लो विज्ञानाचेर तो पयस केलो. सो सगळे म्हणटाले की पृथ्वी मदीं आसा आनी ती सूर्य ताच्या भोंवती फिरता. जिओसेंट्रीक थियरी ती ताणें प्रूव केली रॉंग आसा. ताजो फेमस बूक हो आसा. आणि ही प्रूव्ड दॅट द अर्थ इज नॉट एट द सेंटर, द सन इज एट द सेंटर. सो शॅल वी गिव द फर्स्ट नोबल प्रायज टू कॉपर्निकस? कॉपर्निकसान आमकां नो डावट की सोलर सिस्टमाचें एक खरें चित्र फुडल्या दोळ्या मुखार दवरलें. ओके, पूण ते सारके फायन ट्यून केले आनी सारके मॅथमॅटिकली सारके रायट चित्र जे आमकां दवरले ते जोहानस केप्लर हांणी. ओके, फायन. जोहानस केप्लर. म्हाज्या हिसपान जोहानस केप्लर क्रेडीट दिवपाक जाय. केप्लरान आमी पयलीं जशें कॉपर्निकसान सांगलें, जशें की सगळे प्लॅनेट जे आसा ते सुर्या भोंवती फिरतात. ओके, पूण ते अशें म्हणटाले की सर्क्युलर हितून फिरतात. ओके, आनी तेका त्या आयडिया प्रमाणे खुबशे अशे जे हे आसले, चड करून प्लॅनेटांचे जे रेट्रोगेट मोशन जे ऑब्जर्व केला लोकांनी, बरोबर. सो तेका एक्सप्लेनेशन मेळनासलें. जर आमी सर्क्युलर ऑर्बिट घेवन जर चलत जाल्यार अशे थोडे फेनोमेनन आसा, स्पेशली जे रेट्रोगेट मोशन जाता, जे प्लॅनेटाचे ऑब्जर्व केला आमी, बरोबर. ते एक्सप्लेन करपाक जायना. म्हणजे मार्स आकाशात उलटो भोंवतालो आनी ते लोकांक समजनाशिल्लें कित्याक म्हणून. टायको ब्राहे नांवाचो एक एस्ट्रोनॉमर आशिल्लो, ताणें खुबशे ऑब्जर्वेशन केलें, पूण टायको ब्राहेक कळना जालें की मार्स कित्याक उलटो घुंवता. आकाशांत जर पळयलें आमी रेट्रोगेट मोशन फाटल्या एपिसोडान पळयलां. केप्लरान टायको ब्राहेक मेळच्या पयलीं मार्साचेर खूब स्टडी केल्ली. ओके, मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स मार्साचेर. ताका दोळ्यान दिसनाशिल्लें, ही कुडंट डू ऑब्जर्वेशन. आनी एक बूक बरयल्लो तेणी, मिस्ट्रीज ऑफ द कॉस्मोस म्हणून. ओके, सो ते पळोवन टायको ब्राहेक खूब इंट्रस्ट जालो आनी तेणी ताका आपलो असिस्टंट करून घेतलो. ओके, फायन. आनी टायको ब्राहेचो एक्सपेरिमेंटल जो डेटा आसलो ऑब्जर्वेशनाचो ते यूज करून तेणी आपले प्लॅनेटरी लॉस फुडें घातले. The story of our greater understanding of planetary motion could not be told if it were not for the work of a German mathematician named Johannes Kepler. Kepler lived in Graz, Austria, during the tumultuous early 17th century. Due to religious and political difficulties common during that era, Kepler was banished from Graz on August 2nd, 1600. Fortunately, an opportunity to work as an assistant for the famous astronomer Tycho Brahe presented itself, and the young Kepler moved his family from Graz, 300 miles across the Danube River, to Brahe's home in Prague. Tycho Brahe is credited with the most accurate astronomical observations of his time and was impressed with the studies of Kepler during an earlier meeting. However, Brahe mistrusted Kepler, fearing that his bright young intern might eclipse him as the premier astronomer of his day. He therefore let Kepler see only part of his voluminous planetary data. He set Kepler the task of understanding the orbit of the planet Mars, the movement of which fit problematically into the universes described by Aristotle and Ptolemy. Kepler, unlike Brahe, believed firmly in the Copernican model of the solar system known as heliocentric, which correctly placed the sun at its center. But the reason Mars' orbit was problematic was because the Copernican system incorrectly assumed the orbits of the planets to be circular. After much struggling, Kepler was forced to an eventual realization that the orbits of the planets are not circles, but were instead the elongated or flattened circles that geometers call ellipses.
And the particular difficulties Bra had with the movement of Mars were due to the fact that its orbit was the most elliptical of the planets for which Bra had extensive data. Thus, in a twist of irony, Bra unwittingly gave Kepler the very part of his data that would enable Kepler to formulate the correct theory of the solar system, banishing Bra's own theory. विदाउट केप्लर वी कॅनॉट अंडरस्टँड द सोलर सिस्टम. शक्यच. सो केप्लराचे जे लॉस आसा सिंपल भशेन आमच्या दर्शकांक मातशें एक्सप्लेन करूंक सांग वॉट आर दीस लॉस ऑफ प्लॅनेटरी मोशन. जे आज सुद्दां सायन्सान यूज आसा न्ही आनी ताज्या उपरांत आमी कांय डिस्कवरी करूं ना. दीस इज लास्ट फायनल. ओके सो 3 लॉस आसा केप्लराचे. ओके पयलो म्हणल्यार सामको सिंपल की सगळे ग्रह जे आसा ओके हांगा ते सुर्या भोवती सर्क्युलर ऑर्बिटान वचना, गोल. एलिप्टिकल ऑर्बिटान वयता. ओके फायन. सो एलिप्टिकल सर्कलाक जशें एक सेंटर आसता तशें एलिप्साक 2 सर्कल्स आसता आनी आमचो सूर्य जो आसा तो एका सेंटराक आसा. ओके सो ऑर्बिट्स आर नॉट सर्क्युलर, दे आर एलिप्टिकल. म्हणजे अशें एग शेप्ड ऑर्बिटान प्रत्येक प्लॅनेट सूर्या भोवती फिरता. दिस इज द फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ. Knowing then that the orbits of the planets are elliptical, Johannes Kepler formulated 3 laws of planetary motion which accurately describe the motion of comets as well. Kepler's first law. Each planet's orbit about the Sun is an ellipse. The Sun's center is always located at one focus of the orbital ellipse. The Sun is at one focus. The planet follows the ellipse in its orbit, meaning that the planet-to-Sun distance is constantly changing as the planet goes around its orbit. तर दुसरो लॉ जो आसा बाय डेफिनेशन जर तुमकां सांगूंक वचत जाल्यार प्लॅनेट्स दे स्वेप इक्वल एरिया इन इक्वल अमाउंट ऑफ टायम. आतां हे सिंपल करून सांगपाचें जाल्यार प्लॅनेट्स जेन्ना एलिप्टिकल ऑर्बिटान फिरता तेन्ना ते 2 पॉयंट आसता. एक पॉयंटाक तो सुर्याक सामको लागीं आसता जाका आमी म्हणटा पेरिहिलियन. ओके म्हणजे प्लॅनेट जेन्ना सूर्याच्या लागीं असता हय. पेरिहिलियन. ओके पेरिहिलियन. आणि दुसरो जो आसता जेन्ना सामको पयस आसता ताका म्हणटा एपिहिलियन. ओके फायन. आता सेकंड लॉच्या प्रमाणे जाता कितें की जेन्ना प्लॅनेट्स पेरिहिलियनाक पावता म्हणजे लागीं. सुर्याक सामको लागीं पावता ओके. तेन्ना तो फास्ट घुंवता, ओके फास्ट मूव जाता. आनी जेन्ना तो पयस पावता एपिहिलियनाक पावता तेन्ना स्लो मूव जाता. Kepler's second law. The imaginary line joining a planet and the Sun sweeps equal areas of space during equal time intervals as the planet orbits. Basically, that planets do not move with constant speed along their orbits. Rather, their speed varies, so that the line joining the centers of the Sun and a planet sweeps out equal parts of an area in equal times. The point of nearest approach of the planet to the Sun is termed perihelion. The point of greatest separation is aphelion. Hence, by Kepler's second law, a planet is moving fastest when it is at perihelion and slowest at aphelion. थर्ड लॉ ऑफ मोशन परत डेफिनेशन वायज फॉर्म्युला जर तुम्ही पळयत जाल्यार खूब कन्फ्युजींग आसा. सो हे सोप्या शब्दांनी घालपाचें म्हणल्यार जसो जसो प्लॅनेट पयस प्लॅनेट आसा तांकां सुर्या भोवती एक रावंड मारपाक चड टायम लागता. व्हेरी सिंपल. Kepler's third law. The squares of the orbital periods of the planets are directly proportional to the cubes of the semi-major axes of their orbits. Kepler's third law implies that the period for a planet to orbit the Sun increases rapidly with the radius of its orbit. Thus, we find that Mercury, the innermost planet, takes only 88 days to orbit the Sun. The Earth takes 365 days, while Saturn requires 10,759 days to do the same. Though Kepler hadn't known about gravitation when he came up with his 3 laws, they were instrumental in Isaac Newton deriving his theory of universal gravitation, which explains the unknown force behind Kepler's third law. Kepler and his theories were crucial in the better understanding of our solar system dynamics and is a springboard to newer theories that more accurately approximate our planetary orbits. सो आम्ही फर्स्ट नोबेल प्राइज केप्लराक देऊया. सेकंड प्राइज कोणाक देऊया? सेकंड सगळे युनिवर्स आमकां उक्ते करून दिले म्हणटा ते गॅलिलियोन. ओ मनीस बरोबर. सो टेलिस्कोप हे टेलिस्कोपाचो शोध म्हणल्यार आमकां एक नवी दृश्टी दिली अशी जाली. म्हणजे ब्रह्मांडाचें दार उगडलें. हय. टेलिस्कोप नाशिल्लो जाल्यार खंय आसतली आशिल्ली एस्ट्रोनॉमी आज. वी कांट इवन थिंक ऑफ इट. आणि फादर ऑफ मॉडर्न सायन्स आणि फादर ऑफ टेलिस्कोप आम्ही गॅलिलियोक म्हणतात. दिनेश गॅलिलियोन टेलिस्कोप इन्व्हेंट करू ना एक्चुअली, दुसरे कोणी तरी केल्लो. तरी गॅलिलियोक कित्याक म्हणतात फादर ऑफ मॉडर्न सायन्स, फादर ऑफ टेलिस्कोप?
गॅलिलिओच्या पयलीं हॅन्स लेपर्शे म्हणटा तेणी टेलिस्कोप इन्व्हेंट केलो पूण त्याचो उपयोग फक्त पक्षी पळोवपाक किंवा लोकांच्या घरांनी पळोवपाक दुर्बीण जातालो. कशी? दुर्बीण कशी ओके ताका नांवच असलें स्पाय ग्लास. ओके पूण गॅलिलिओन ह्या स्पाय ग्लासाचो पयल्या फावटी उपयोग केलो वयर आकाशान पॉयंट करून नक्षत्रां पळोवपाक प्लॅनेट्स पळोवपाक आनी थंयच्यान युनिवर्साचें दार आमकां ओपन जालें. गॅलिलिओन पयल्या फावट गॅलिलिओ पयलो मनीस जेणी ज्युपिटराचे 4 ग्रह पळयले. तांकां आयज सुद्दां गॅलिलियन मुन्स म्हणटात. हांव इवन एड करूंक सोदता की 2009 सालांत इंटरनॅशनल इयर ऑफ एस्ट्रॉनॉमी अशें युनेस्कोन मनयलें. आतां इंटरनॅशनल इयर ऑफ एस्ट्रॉनॉमी मनयल्लोच टेलिस्कोपा खातीर 400 वर्सां जालीं टेलिस्कोप इन्व्हेंट करून. सो एक यंत्र इन्व्हेंट करून इतलो फरक पडलो, इतली चेंज जाली, सायन्साची प्रगती जाली म्हूण आख्खें एक वर्स वॉज डेडिकेटेड टू द टेलिस्कोप. इतलें इम्पॉर्टंट इन्व्हेन्शन. सो विदेश इट इज नॉट एन इम्पॉर्टंट इन्व्हेन्शन फॉर एस्ट्रॉनॉमी, इट इज फॉर सायन्स. इट इज फॉर सायन्स. सायन्स अशें म्हणू शकता आमी. ओके आनी फुडें शिक्षाय जाली ताका खूब आनी तो तुरुंगात आशिल्लो. म्हाका दिसता ताणें खुबशीं पुस्तकां बरयलीं बट इन इम्प्रिझनमेंट न्ही मागीर ताका मागीर तांणी भायर काडून चर्च ऑर्डरीक लागून ती पब्लिशूय जावंक पावली ना. बॅन केली सगळी Ban पुस्तकां. केली. ओके What Kepler deduced through measurements and mathematics, Galileo proved. Galileo saw. Galileo revealed. Centuries of church dogma claiming Earth was the center of the universe was now plainly wrong. Nevertheless, Galileo, a devout Catholic, published his observations in a book called The Starry Messenger in 1610. Surprisingly, the Church welcomed Galileo's findings at first. Ultimately, Galileo's downfall was not his inability to sway the Church to his way of thinking, but rather his attempt at interpreting Scripture all by himself, independent of the Church. But the Church, concerned with perceived threats to its own power, could not concede biblical interpretation to Galileo. In 1633, after Galileo published a new book championing the sun-centered system, the Pope summoned him to stand trial for heresy. Despite his concession, Galileo quietly held fast to his beliefs throughout his final years under house arrest at his villa outside Florence. Galileo is the first modern scientist in the sense that he actively engaged in observations with the telescope, he actively proposed theories consistent with the telescope, and he dared to challenge the orthodoxy of the moment. सो गॅलिलिओक म्हाका दिसता आमी सेकंड नोबल प्रायज दिवया. आमच्या हातांत जर आसा जाल्यार पयलें आमी कॅप्लराक दिलें बिकॉज गॅलिलिओन नॉट ओन्ली आमकां टेलिस्कोप दिलो, एक ब्रह्मांड आमकां उगडून दवरलो, पण एंटायर सायन्स ताणें चेंज केली आनी लास्ट डे पर्यंताच्या लायफाच्या तो सत्या खातीर झगडलो. सो ही ऑलवेज स्टूड फॉर द ट्रूथ. तूं मानता बरोबर? बरोबर. ओके सो गॅलिलिओ बरोबर आमी दुसरे आमचे नोबल प्रायजूय गेले. सो आमी आतां हे पॉयंटाचेर एक ल्हानसो ब्रेक घेवया, एक विसव घेवन परते रोखडेच मेळुया आनी बाकीचे 2 इन्व्हेन्शन्स जाणे आमकां ब्रह्मांड चेंज केलो, आमकां संबंध जी आमची दृश्टीकोण आसा तो बदललो, ते 2 इन्व्हेन्शन्स आमी ब्रेका उपरांत पळोवया.